नमस्कार. पोय अपडेट खबरो. मुख्यमंत्र्याचे सनसनाटी विधान म्हणटा राना खातेच रानांचे दुस्मान. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचो ताळमेळ साधल्यारूच विकास. वसुंधरा चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण. नेरूलच्या एलपीके नाईट क्लबाची तोडफोड करपी 32 जणांतल्या 5 जणांक अटक. क्लबात घेवंक ना म्हणून मोडतोड केली. गुंडांची जबानी. पुलिशेक मात वेगळो दुबाव. SMS वरवीं कागाळ करपी येरादारी खात्याची सेवा 15 ऑक्टोबराच्यान जातली सुरू. सरकारान दिली अर्थीक मंजुरी. पुराय खातें दितले तुमचे मोबायलाचेर सेवा. साळगांव कोयर प्रकल्प बांदपा विशीं सरकारान थळाव्यांची मतां घेवंक ना. जर्मनीक शिष्टमंडळ धाडचे परस तांकांच गोंयांत आपोवचें. साळगांव आनी पिळांच्या लोकांची मागणी. आनी लुसोफोनिया गेम्सा खातीर साधन सुविधांचो दर्जो बरेपैकी काम चल्ला नेटान म्हणटा केशव चंद्रा. खंयचेच गजालीत गुंडलसांव ना. खबर विस्तारान. फक्त पर्यावरण करून जगप सध्याच्या तेंपार कठीण. पर्यावरणाचो ताळमेळ अर्थव्यवस्थे कडेन साधून उदरगत करप गरजेचें अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हळां. किर्लोस्कर वसुंधरा चित्रपट महोत्सवात मुख्यमंत्री उलयतालो. रानाचे खरे दुस्मान रानाक खातेंच अशें सनसनाटी विधान तांणी केलें. Unless you link environment with commercial aspect, I do not see any big success in environmental stories. You have to link it with commercial. One attempt was carbon credit, for example. Carbon credit was an attempt to link environment with some commercial aspect of it. If you don't do that, then you tend to. I saw 2 violations here. We are talking about environment. A lot of people came to me when mining was banned, saying that mine should be totally banned. I said, perfect, no problem, let us ban it. Because ultimately iron ore is required to generate iron, which we consume every day. Someone has to manufacture it, and somewhere the environment damage is going to take place. Any digging of the earth is going to cause environment damage. I said, perfect, I will do that in Goa. Condition 1, from tomorrow you start moving on bicycles. Stay in wildlife area themselves. Then they will realize. And I always make this statement, don't take it in a negative sense. The biggest enemy of the forest is always forest department. 2 दिसाच्या किर्लोस्कर वसुंधरा फिल्म महोत्सवाचे उक्तावण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलें. हो महोत्सव कला अकादमीन सुरू आसा. हे महोत्सवान पर्यावरणाचेर आधारीत सिनेमा दाखयतले. गोंय सरकारान ग्रीन टुरिझम फेस्टिवल सुरू करचे अशें महोत्सवाचे अध्यक्ष वीरेंद्र चित्रांत मागला. आम्हाला असं वाटतं की या ठिकाणी ज्या पद्धतीचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव होतो तो ग्रीन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल होऊ शकतो. या ठिकाणी ज्या पद्धतीचं टुरिझम जगातल्या सर्वांना अट्रॅक्ट करतं ते ग्रीन इको टुरिझम या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि या दृष्टीने गावागावात तालुक्यांपर्यंत चित्रपटाच्या माध्यमातून आपण जाणं. कारण मित्रांनो, या ठिकाणी मी तरुण मित्र बघतोय. दृकश्राव्य माध्यम हे 21व्या शतकाचं माध्यम आहे. आम्ही एकेकाळी व्यक्त होत होतो शब्दांमधनं, कवितेमधनं, लेखातनं, एकांकिकेतनं. परंतु काळ बदलला आणि 21व्या शतकाचं माध्यम हे दृकश्राव्य माध्यम आहे. यावेळार निर्मल विश्व गोवा संघटनेक वसुंधरा मित्र पुरस्कार जाल्यार पर्यावरणा खातीर वावुरपी निर्मल कुलकर्णीक वसुंधरा सन्मान पुरस्कार भेटयलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नेरूलच्या एलपीके नाईट क्लबाची तोडफोड करपी 32 जणांतल्या 5 आरोपींक पुलिसांनी शुक्रारा अटक केली. ब्रेस्तारा दनपारा क्लबाची तोडफोड केल्ली. आपल्यांक क्लबांत घेवंक ना म्हणून क्लब फोडलो अशें आरोपी म्हणटात. पूण आपसांतल्या झगड्याक लागून क्लबाचेर हल्लो केला आसूये असो पुलिसांक दुबाव आसा. तोंडाक मास्क बांदून 16 मोटरसायकलींचेर आयिल्ल्या 32 गुंडांनी बिरेस्तारा दनपारां फिल्मी स्टायलीन नेरूल एलपीके वॉटरफ्रंटांत दुडगूस घालो. शुक्रारा तातूंतल्या 5 जाणांक पुलिसांनी धरले. शिवोलचो जयेश चोडणेकार, अंसाबाट म्हापशेचो परिमल पंडीत, खोल्लेचो रुपेश गडेकार, मेर्शेचो उमेश पुजारी आनी डॉमिनिक परेराक अटक केल्या. It was a planned activity and they all planned it together about 2 or 3 days back and they executed it, and as we all know they created a lot of damage. So we are hopeful of finding more leads through them, but as of now this Dominic Nazaret has come out to be the leader of this gang and he is the one who's planned everything.
क्लबांत घेवंक ना म्हूण तिडकीन क्लब फोडलो अशें आरोपी उलोवन दाखयता. मात हल्ल्या फाटल्यान आदली दुस्मानकाय आसूय असो पुलिसांक दुबाव. अजूनय कितलेशेच जाण पुलिसांच्या हाताक लागपाचे आसात. तोडफोडी फाटलें कारण आनी उरिल्ल्या आरोपींक पुलीस सोदतात. धरल्यात त्या 5 जाणांक शेनवारा रिमांडाक व्हरतले. Reason we are still finding. We are trying to establish the reasons, but as of now it looks like some kind of enmity, but we are not very sure. We haven't established that. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमारा बरोबर व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. बसवाल्या आड वा येरादारी खात्या संबंधी कसलीय कागाळ आसल्यार SMS वरवीं येरादारी खात्याक कागाळ करपाक मेळटली. ही सेवा 15 ऑक्टोबरासावन सुरू जातली. येरादारी खात्याच्या SMS कागाळ सेवेक सरकारान अर्थीक मंजुरी दिल्या. बसवाल्यांनी सतायले म्हूण येरादारी खात्यांत कागाळ करपाक फावटी मारपाची गरज पडची ना. फकत एका SMS वरवीं कागाळ करूंक मेळटली. गोंय म्हायती तंत्रज्ञान महामंडळ हे सॉफ्टवेअर तयार करता अशी माहिती येरादारी संचालक अरुण देसायान दिली. ह्या सिस्टमी अंडर कोणाकूय जर कंप्लेन करपाची असली डिपार्टमेंटान भितर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जाल्यार ताका नंबर्स आसतले. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ADT पणजेन जर करपाची आसा जाल्यार ADT पॅन आनी नंबर आसतलो एक. त्याचेर जर तांणी कंप्लेन केली आसत ती डायरेक्ट ADT नॉर्थ पणजेक वतली कंप्लेन. त्याच बरोबर ताका एक नंबर मेळटलो. ताचे वयल्यान फुडें त्या कंप्लेनीचो फॉलोअपय करपाक मेळटलो. आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक जी एप्लिकेशनां येता जावं ते मागीर रजिस्ट्रेशना खातीर आसत किंवा परमिटा खातीर तें एप्लिकेशन करतना ताचेरय जर मोबायल नंबर आपलो घातलो आसत जाल्यार ताका एक्नॉलेजमेंट तातूंतल्यान मेळटली थ्रू SMS. पणजे महापालिका वाठार आनी ताळगांव मेळून येरादारी खात्यान 164 बस स्टॉप अधिसूचित केल्यात. त्या सगळ्या बस स्टॉपाचेर फुडल्या 8 दिसां भितर सायनेजीस लागतल्यो आनी 1 सप्टेंबराच्यान पणजी आनी तालिगांव परिसर जो आसा CCPचो परिसर सगळो तातूंत भितर ऑथरायज बस स्टॉपाचेरच गाडयो थारतल्यो. ज्यो गाडयो ऑथरायज बस स्टॉपाच्या भायर थारतल्यो तांकां पेनल्टी पडटली आनी ही पेनल्टी एनीथींग बिटवीन 100 ते 2000 रुपया पर्यंत आसपाक शकतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.